येवकार हा समृता खणगावकर, सुरतपेळाचे हेडलाईन्स। कायसुवा वाठारात उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे जाल्यात बरेच हाल। दर फावटी फकत मेळटा पोकी आश्वासना, पूण प्रश्न लागना तडीक, तिडकिल्ल्या थळाव्यांचे म्हणणे। मुरगांव पालिकेच्या इमारतीच्या नूतनीकरणाचे कितलेशेच कोटी केले खर्च। फकत 2 महिन्या आधी ताचे उक्तावण करूनय मुरगांव पालिका इमारतीत योग्य वीज बॅकअप नाशिल्ल्यान लोक जाले घामाघूम। तामिळनाडू लागसरच्या उण्या दाब्याच्या वाठाराचो परिणाम देशातल्या हेर वाठारांनी जावपाक लागिल्ल्यान फुडल्या 48 वरांत गोंयांत गडगडो आनी वादळी वारे सयत घसघसतलो पावस। आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंय उदकाचे बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना। दर गांवांत ताज्यो देखी मेळटात। कांयसुवाय तीच गत जाल्या। उदक सारके नाशिल्ल्यान लोकांक उदका विभागात वचपाची पाळी आयली। दर फावटी जेई जापो दिता, पूण प्रश्न तडीक कित्याक लायना जाल्यार आमदार प्रश्न काना मनार घेनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। आमकां सकाळी डेली 8 उदक जाय, 2 वरां सोडा पण मोठ्या प्रेशरान सोडा। पायपलायन घातलेली तेन्ना आमकां कंटिन्यू उदीक येताले। आता 3 महिने जाले आमी व्हडलो प्रॉब्लेम फेस करता। आमकां 8 दिसांक एकदा सुद्धा उदीक आमकां येना। सेम लायन जर उदक येवंक शकता मान्य, जाल्यार तेच लायनीक फुडें उदक कशें पास जायना? तूं कोण व्हडलो लिडर जाला काय म्हण विचारता तो म्हाका। हे कितें? ही कसली भाशा उलोवपाची? हे गणित कितें? ह्या गणिताचो एंड खंय जातलो आनी हेचो शोध कोण घेतलो? हर घर नल हर घर जलच्या काळात ह्यो सरकारी घोषणा पोक्यो आशिल्ल्याचे पुरावे परत परत मेळत आसात। कितल्याशाच वर्सांनी कांयसुवा वाठारात उदक घसघशीत आयले खरे, पूण थोडोच तेंप उपरांत कांयच ना। लोकांक आता थेंब थेंब उदकाक आशेन रावचे पडटा। हेर कुशीच्या गावांनी तेच पायपांतल्यान घसघशीत उदक येता जाल्यार आमकां कित्याक ना? आमकां रातचे उदक नाकाच, सकाळी उदक जाय। थळाव्यांनी उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान थळावे असिस्टंट इंजिनियरा कडेन पावले। पायपलायन घातलेली तेन्ना आमकां कंटिन्यू उदीक येताले। आता 3 महिने जाले आमी व्हडलो प्रॉब्लेम फेस करता। आमकां 8 दिसांक एकदा सुद्धा उदीक आमकां येना। ते रातचे उदक सोडून घालता खंयच्या तरी हॉटेलांक आनी आमकां कळटा की रातचे उदीक येयला म्हणून। पळयत जाल्यार मोटर लायत जाल्यार इल्लेशें उदीक व्हरताले, आता तेवूय आमकां येना। ते रातच्या हॉटेलांक कित्याक उदक सोडटा? आमकां दिसभर उदक जाय। आमी आता 40 वर्सां प्रॉब्लेम फेस करताली। 40 वर्सांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आनी आतां आसले तशेंच परत आमकां उदक मेळना। आता रातचे सोडटा ते आमकां रातचे नाका, आमकां दिसभर उदक जाय। आमकां सकाळचे उदक जाय। आमी जेन्ना सकाळी उठ्ठा तेन्ना उदक येयल्लें आसना। ते खंय तरी सोडून घालता। आतां आमी हांगा PWDन येयल्ली, आमकां पळोवन तनय पळो तेणे हांगा रावो नाका आसलो, ताका खबर आसली आमी येतली म्हणून। जी तो कित्याक ना आता हांगा? तो आमी येयले हांगा पावले आनी तो गेलो, तो कित्याक पळो हांगा? तेका हितूतले सगळे खबर आसा, खंय उदीक डायवर्ट जाता, केन्ना कोणाक सोडूंक जाय तेंका सगळे खबर आसा। वाल खंय आसा, कितें आसा, ह्यान पयलीं आमी सगळी स्टडी केल्ली आसा ही। आता ताका फोन केल्यारूय तो सांगता खंय तरी म्हणटा काम चालू आसा, पूण थंय गेला। थंय आमी विचारले फोन करून, ते सांगता काम थंयचे सोंपले म्हणून। तो कित्याक गेला थंयसर? आता तेणे हांगा रावूंक जाय आसलो। आपयल्यारूय तो येयना। आता आमी फोन केलो तेका, तो सांगता ना थंय काम चालू आसा म्हणून। तेका सगळे हितूतले खबर आसा, खंय उदक येयना, खंय उदक केन्ना डायवर्ट जाता, हे सगळे तेका खबर आसा। आमकां डेली उदक जाय, सकाळचे जाय। आमकां रातचे बिचे उदक नाका, आमचे कडेन जायना रातचे बीन उदक। आमकां सकाळी डेली 8 उदक जाय, 2 वरां सोडा पण मोठ्या प्रेशरान सोडा। जेन्ना पायपलायन घातली तेन्ना सांगले 24 वरां उदक आसतलें म्हणून। 24 खंयचे? आमकां 1 वर सुद्धा उदीक येना। जी आमची लास्ट एंडिंगाक 15 घरां आसा तांकां बिलकुल थेंबा उदक येना। तुमी येवन रावपाचें, उदक सोडून आनी पळोवपाचें येता काय येना ते। आमी बेश्टी दिवंक हांगर बेकार ना। आख्खे काम धंदो सोडून आमी आयज हांगर येयल्ली आसा। मातशें हेजेर लक्ष घालपाचें। आनी हांव मॅडमींकय रिक्वेस्ट करता, तिणें स्टाफ चेंज करचो, कित्याक हो जो स्टाफ आहा तो बरोबर ना थंयसर। कोण मॅडम? आमदाराक सांगता की तिणें ह्या स्टाफाक चेंज करचो, कित्याक कितकी वर्सां जाल्यार तो स्टाफ थंयच आसा, तोच सगळी नाटकां करता। आमकां हे उपकारचें ना। आमदाराचें लक्ष ना नाच जाल्यार लक्ष घातलेलें हे सगळें जावचें नासलें न्हू। तिणें मातशें लक्ष घालूंक जाय। आतां तिणें जर लक्ष घालून पायपलायन नळी घातली जाल्यार तिणें स्टाफूय हो चेंज करूंक जायो। हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितके बेगीन तिणें हो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। मेन म्हणटा ते आमी कितें, आमी हांगा येयल्ले उदकाचे क्रायसीस आमी आतां खूब वर्सां जालीं, खूब वर्सां आमी फेस करता। ह्या तनया कडेन जर आमी केन्ना चुकून कॉल बी केलो न्हू, वो केन्ना आमचो कॉल आन्सर करिना आनी हेका तेणी केन्ना सोल्युशन म्हणटा तें काडूंक ना। आडवी तिडवी उतरां दिल्या तेणी आमकां।
पूण सोल्युशन हेका करूं ना. जेन्ना आमी इतली तुमकां खबर आसतली मिडियाक की हेच्यान पयलीं आमी खुबशीं एजिटेशनां केल्ली. तेन्ना एजिटेशनां करून 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 आमकां ती न्यू पायपलायनींग आमचें कनेक्शन मारलें फ्रॉम अस्नोडा येता पळय तिका मारलें आनी थोडे दीस आमकां उदक येयलें. उदक आमकां येतालें, उदक आमकां बऱ्या पैकी मेळटालें आनी मागीर हेंच्यांनी परतून कितें नाटकां केलें आनी ते खंयचो आमचे लायनीचो जो वाल आसता वाल ते मदीं बंद करता. आमी सर्वे केली हेजेर, आमी सर्वे केली आनी पळय जाल्यार आमी कोणाक मान्य फोन मारलो आनी विचारलो बाबा तुमकां उदक येता. आमकां फूल प्रेशर म्हणला जर मान्य तेच लायनींग सेम लायन जर उदक येवंक शकता मान्य जाल्यार तेच लायनींग फुडें उदक कशें पास जायना. बाद्याकारांक आनी बनीरकार फ्रॉम शापोरा आमकां उदक पास जायना कित्याक हो व्हडलो प्रश्न. हे सगळी नाटकां तनयाक खबर आहा. तनय आतां म्हाका विचारता ते काय म्हटलें तूं यो आमकां उलोवपाक जाय, आमी येयल्या तुमचे कडेन उलोवपाक जेई आनी एई कडेन. तूं कोण व्हडलो लिडर जाल्या काय म्हण विचारता तो म्हाका. हें कितें ही कसली भाशा उलोवपाची? आत्ताची खबर हुस्क्यान आनी फोन केलो. माझी मारनाची दोगा फ्रेंड आहा तांकां फोन केलो तुमकां पावले उदीक येदो मोठा येयला म्हणपा लागले. आता त्या भुरग्यान म्हाका सांगले 2 पारा उदीक घेतले ते सत्य जाले. ती बायल सांगता आमकां येदो मोठो नळ येयला. मागीर त्याच लायनीक म्हाजें घर आसा, म्हाजे बंदीरकार आहा, बादेकर आसा, तांकां उदीक ना. हे गणित कितें? ह्या गणिताचो एंड खंय जातलो आनी हेचो शोध कोण घेतलो? आनी हे MLA पर्यंत पावोवपाक नाल्यार सरकारा पर्यंत पावोवपाक आनी बाकीची आमची जनता आहा तेजे पर्यंत पावोवपाक आयज आमी हांगा येयल्ली. नवी लायन घातल्या पण आमकां 20 वर्साचो जो प्रॉब्लेम आहा तोच आयज परत जालो. आनी ह्यो कसो जालो, कित्याक जालो, कोणी केलो, हेच्या फाटल्यान काम कोणी करचें आनी आपली जनता सुखी कोणी ठेवची, त्या जनतेची फाटल्यान ओट जाय जाल्यार कोणी काम करचें हे आमी दाखोवपाक पब्लिके गेलो आनी प्रत्येकान आपले काम घेवन हो आमचो प्रश्न सॉल्व करचो. जाल्यार आता आयकात येईन दिल्ली जाप. पळयता धाडला तो मनशाक म्हाज्या तो चेक करून येतलो. प्रॉब्लेम आतां ते येना म्हणटा म्हाका म्हाज्या खबर 2 दीस तरी आमचे हे बंद आसलेले, लायन बंद आसलेली. ताचो इफेक्ट जावं शकता. आतां हे म्हणटा ते 15 दीस ते म्हाका चेक करूंक जाय. वालाचे कोण कितें हँडल करता ते काय लूक इन मेळटा. न त्यांचे एक म्हणणे असा की काही ठिकाणी मोजक्या ठिकाणी पाणी येतं, मोजक्या ठिकाणी हांव चेक करता. ना पयलीं तरी आतां तरी हांव म्हणटा म्हणून नाही आसलो. तुवें म्हणटलो हांव फटींग उलयता म्हणून. पण पयलीं तरी हांवें आयकलां की अल्टरनेट डेज कितकीच वर्सां इम्प्रुवमेंट जावंक नासली. तरी आतां आमी लायनी चेंज करून मातशें कितें जालां अशें हांव म्हणटा. डेफिनेटली लोक पब्लीक ना म्हणटले मात तरी इम्प्रुवमेंट मात तरी केला आमी. सरकार ते उदीक मेळटलें सद्दां मेळटलें म्हणटा पूण हे लोक आत्तां आमी ते पळयता आतां आमी सोनारखेड आतां प्लांट आहा न्हू तो अबाउट टू कंप्लीट आहा. एक 10 एक फुडल्या 15 दिसांनी ते कंप्लीट जातलोच तो. देन इट वील इम्प्रूव. असले टांकयो घातल्यो, पायपां चेंज केली प्रॉब्लेमच सॉल्व जायना. तेच सांगता न्हू. आतां आमचे कशें आहा अस्नोड्यासून आमचे बंदीरवाडा एक टेल एंड आहा. त्याच्या खातीर आमी स्पेशल आतां प्लांट शिवोली खातीर केला. तितून इम्प्रुवमेंट जातलीच. ते आतां लोक म्हणटा ते डिसिप्लीन जाय म्हणटा तुमचे ते कोण आहा ते ऑन फील्ड एक त्यांच्यानी सर त्यांच्यानी डायरेक्ट नाव घेऊन आरोप केला जो जेई आसा तनय तो खंय तरी लक्ष दिना आणि वाल दुसरे कडेन बी हे करता. कितपत खरें आसा हे कितें आसा त्या विचारता न्हू ताका. आतां तुमी तो म्हणटा न्ही उलोवन गेला म्हणून तेन्ना हांव तेजेर उलयतां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. मुरगांव पालिकेच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचेर कितलेशेच कोटी खर्च केले. फकत 2 महिन्या आदी ताचे उक्तावण करूनय मुरगांव पालिका इमारतीत योग्य वीज बॅकअप सुवात ना. मंगळारा जाल्ले पालिकेचे बसकेत ही कर उणीव उक्ताडार आयली. मुरगांव वाठारांत वीज पुरवण बंद जाल्ली त्या वेळार पालिकेची बसका चालू आशिल्ली. जनरेटर बसोवन लेगीत तो चालू जावंक ना. नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक घामाघूम जाल्ले. 10-12 कोटी मोडूनय अशी गत कित्याक जाली हो प्रश्न विचारतकच नगराध्यक्षान कांयच जाप दिली ना. खंय backup is there. There's a new genset that's been purchased. The new genset is there, but I don't know for what reason it's not been fitted. And it's an important council meeting. Current, of course, these days it's summer and pre-monsoon work is going on, so we can't blame the department also that much. But when we are prepared, when we have a genset, I do not know why it's not been installed as yet. It's not been connected for whatever technical reasons. But we inaugurated our municipal building. It's been 2 months now that we've inaugurated. Still the generator has not been connected. That's wrong. आयज पळयता म्युनिसिपालिटी एक क्लास आसा आनी ही ओनली गोंयांतली म्युनिसिपालिटी आनी हितून 25 कावन्सिलर्स आसा आनी आयज मिटींग चलता कावन्सिलाची आनी मदींच लायट वयता खंय तरी आनी पळयता जाल्यार लायट परतून बॅकअप काय ना. जनरेटर जरी आसपा आसलो आतां रिनोवेशन केल्या म्युनिसिपालिटीचे कितले 10 करोड सुमार मोडून केल्ले आसा
पण येदी म्युन्सिपालिटी कोण कोणी अचाप जाताले हांगसर पळयताले सगळ्यांक घाम सुटलेलो आसा आणि चेअरपर्सन एका उत्तर ना कांसरूच नाही ते जेन्ना आमी विचारले ताका म्हणजे आमच्या कावन्सिलर थोड्यांनी विचारले की जनरेटर बॅकअप आसपाक तो ताका आपल्याक काय खबर ना म्हणटा पूण हे चेअरपर्सनचे हे आसलेले कितें कर्तव्य आसलेले जो आणि आमचे कोण आसा तेंच्यांनी कर्तव्य आसलें कितें ऍडमिनिस्ट्रेशन केन्ना बिल्डिंग बसयता पळय तेन्ना न्यू रिनोवेशन करता तेन्ना एक जनरेटर दवरपाचो असो बॅकअप म्हणून कित्याक आतां लायट गेली सगळ्यांक घाम सुटलो आतां आमकां लेसा शिवाय जावं टिश्यू पेपरा शिवाय आमकां काय नासलें आणि पळयताल्यार फॅनू ना आणि पळयताल्यार फॅनू ना थोडे फॅनू चलना भितर अशी एक क्लासाची म्युन्सिपालिटीची हे हाल आसा तर हांगसर आमचे पत्रकार सुद्दां बसले तांकां सुद्दां खंय तरी दिसतलें कितें इतली व्हडली एक क्लास म्युन्सिपालिटी आनी हितून कांयच ना बॅकअप ना कितें सांगू एक्चुअली जनरेटर बीन सगळे अवेलेबल केल्ले आसा सकयल प्लेसूय केल्लो फक्त तेजें कनेक्शन खंय तरी उरलेलें आसा आत्तां जेन्ना पावर आवटेज जाल्ली आनी भितर बसपाक जायना आनी त्या जाग्याचेर एसी घालपाची सख्त गरज आसा फॅनूय आसली जाल्यार सुद्दां गरमी जाता सो आतां एसीचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा घालपाचें आनी आतां सुद्दां आमी मिटिंगेक डिस्कस केला आनी आमी टेक्निकल सेक्शनाक आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की बाबा तुमी इमिजिएटली करपाक जाय म्हणून कित्याक ना जाल्यार हे आमी अशें एक लाख म्युन्सिपालिटी आतांच 10 कोटी मोडून आमी 10-12 कोटी मोडून रिनोवेट केल्ली आसा आनी खंय तरी जनरेटरी सुद्दां प्रोविजन समज मेळना आमकां जाल्यार मागीर आनी तेजेर आमी कितें उलोवपाचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिका मंडळान म्हत्वाच्यो नागरी समस्या सोडोवपा खातीर बसका घेतली. वास्को नुस्तें मार्केटाक अधिसूचित करून पारंपारीक नुस्तेमारांक आवाठांत आपलो वेवसाय करपाक परवानगी दिवपाचो मुद्दो नगरसेवकांनी मांडलो. पालिका वाठारांत खास करून वेवसायीक कामां खातीर वापरपी बेकायदो बांदकामांची खर चवकशी जाली. वाठारांत आशिल्ल्या मसणभुंयेचे स्थितीचेर बसकेंत चर्चा जाली. तातूंत अयोग्य कामकाज आनी बेकायदो बांदकामां जाल्ल्याच्यो कागाळी आयल्यो. आनीक एक मुखेल विशय म्हळ्यार बायणां उड्डाण पुला कुशीक मुरगांव बंदर प्राधिकरण फाटक वादग्रस्त मोडपाचो. केल्ले कारवाये विशीं स्पश्टताय आनी जपसालदारकी दिवपाची मागणी नगरसेवकांनी केल्या. म्हत्वाचे थाराव मांडिल्ल्यान बसकेंत उग्र वाद विवाद जाले. तुमकां सांगना 2 किलोमीटर म्युन्सिपालिटी चलयता दोन्ही एक वास्कोचो आसो आनी मुरगांवचो. वास्कोचो कसो आहा तुका कंडिशन त्याचे मातशें बरें ना पण खंय तरी आमी ते गोवा शिपयार्डा कडेन हे करून डिस्कस करून ते रिनिवेट करपा खातीर आमी चिंतला. खंय सकयल वाड्यार तो हस्ती उडोवपाक तर फाटल्यान आमी जेन्ना वयता थंय रॅम्पूय घालपाक चिंतला. आमी एक इन्स्पेक्शन करतले शिपयार्डांनी आनी आमकां कितें जाय ती गोश्टी आमी तेचेर थंय आमी तांकां सांगतले बाबा आनी तेचो बाबा कितलो कॉस्ट जातो तोय आमकां कावन्सिलराक बसोवपाक आनी आमी कितें करतले ते आमकां कावन्सिलराक सांगपाक जाय. आतां आमी चिंतला कितें बाबा ते खंय नाल्यार खंय आमकां लोक विचारता बाबा ते फेसिलिटी सारकी ना जाल्यार आमी चिंतला बाबा ते परत आमी आमच्या हातीन घेवपाक म्युन्सिपालिटी क्रिपेटोरियम हातीन घेवपा खातीर आमी दोनूय म्युन्सिपालिटी जे आतां तुवें सांगला ती एक्टिविटीज खंय नाका ते चलता. आमी पयलीं लास्ट टायम 6 म्हयने पयलीं सांगलें बाबा जो कोण तो थंयसर पळयता देखणारो आहा तेणी थंय सकाळीं येवचें आनी सांजचो वचपाक चिंतलेलें. जी गव्हर्मेंटान एक सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर काडलेली की जे रोड वायडनींग आहा पळय थंय सगळ्यांनी मेजरमेंट करपाचें. म्हाका एक सांगपाक दिसता की ही जो वचपाचो जे पॉयंट आसता पळय तो कसल्या हितून घालपाक एक स्पेशल किंवा इमर्जन्सी मिटींग करपाक जाय. आयज जवळ म्हयनोभर जालो आख्ख्या गोंयाभर पॅनीक जाल्लेले आसा. लोकांची घरां मोडटली काय कितें रोड वायडनींग वयता काय कितें हे सगळें जावपाचें आसता आनी हे आयज हेंच्यांनी म्हळें. सो आमी तो पॉयंट डिफर करपाक लायलो आनी स्पेशल त्याच एकाच पॉयंटाचेर आमकां डिस्कस करपाक जाय म्हणून आमी युनियनिमस रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की ती गेट काडपाची ते कंपाऊंड वॉल मोडपाचे एमपीएचे. तरी सुद्दां ही दादागिरीशाही चाललेली आसा. हांव समज हेचेर एक्शन घेना जाल्यार म्हाका लिगल कोर्टान वयतलो. Because when there is a notified fish market within 1 kilometer, fish cannot be sold. So as far as that is concerned, all those other issues regarding the traditional fishermen, that has to be taken into consideration and then a decision has to be taken. कित्याक बोट ओनर्साचे एक लेटर येयल्ले तेमकांय जागो जाय भितर नुस्तें मार्केटान इकपाक. सो ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स ज्यो आसा स्टाफ क्वार्टर्स जावं बॉजीस जावं वोकल बिल्डिंग जावं हे सगळ्यो एक तर आमी आतां डिसिजन घेतला की वी वील पूट फॉरवर्ड एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एक रिपोर्ट घेवन कशी कंडिशन आसा बिल्डिंगेची हे सांगपाक लायलां. आनी सेम वे मॉडर्न मार्केटाचेरूय डिस्कशन जालें. म्हणजे मॉडर्न मार्केटाचेर हालींच आमचे युडी मिनिस्टर जे आसा तांणी 100 crores मॉडर्न म्युनिसिपल मार्केटा खातीर तांणी डिक्लेअर केले. आमकां डीएमए कडल्यान एक लेटर येयलें अंडर ग्रीन लंग्स अर्बन फॉरेस्ट्रीचे. म्हळ्यार जे म्युन्सिपालिटीचे स्पेस एरिया आहा थंय
ग्रीन स्पेस क्रिएट करपाची. सो आमी म्हाज्या एरियेन एक सकयल देंवता स्टार्ट ऑफ जाता जेन्ना प्रिन्स बेकरी कडेन देंवतना एक रोड न्यू डेवलप केला. तेजी एक ट्रायंगल शेप एरिया, थंय एक गार्डन टायप करपाचें हांवें प्रपोजल दिला. परत मातशें फुडें वयतकूच आनीक सायडीक एक ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जाल्लो आहा. सो तो ऑलरेडी 50% क्लियर जाल्लो. सो थंय आमी एक गार्डन करपाचें एक दिला. सो आमी सिपीन सांगला की तुमी म्हणजे कितें रिकमेंडेशन दिया. सो दे वील डिसायड. मेन फर्स्ट पॉयंट इम्पॉर्टंट आसलेलो तो हायकोर्टाची ऑर्डर जी जाल्ली आसा हालींच इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची, ती हांवें तो पॉयंट आयज येयल्लो प्लेस केल्लो. पण आमकां तेंच्यांनी ती ऑर्डर जी आसा ती सर्क्युलेट करूंक ना. सो आमकां वाचपाकूय ती मेळोंक ना. सो ते आनी तो एक इश्यू जो आहा तो खूब सिरियस इश्यू आसा आनी तो सामान्य मनशांक लागता. आनी स्पेशली आमच्या मर्मुगांव हांगासर तालुक्यान जेन्ना वास्को सायडीन मॅक्झिमम जी आसा ती प्रॉपर्टीज लोकांची घरां आहा ती कुमदादा जाग्याचेर आसा, गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा. आनी असल्या जाग्यांचेर जेन्ना इश्यू आहा पळय तेन्ना तो मात्र सिरियसली घेवपाक जाय. सो तेज्या लागून आमी एक स्पेशल मिटींग कॉल आउट कर सांगला. आमकां तेज्यान पयलीं तेंच्यांनी ऑर्डर बीन सर्क्युलेट कर सांगला आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी तेजेर एका पॉयंट डिस्कस करया म्हणून हो एक आसलेलो. सेकंडली जे इलिगल गेट आनी वॉल जे भायल्यान MPN घातलेली आसा तो जेन्ना लास्ट मिटिंगेक आमी डिस्कस केल्ले तेन्ना हांवें एक पॉयंट रेज केल्लो रिगार्डींग अंडर 177 आमचे गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट. ती वॉल आहा ती आमी हे करपाक शकता म्हणून म्युनिसिपालिटी ऑन देर ओन मोडपाक शकता म्हणून, पण तो खंय तरी रिफ्लेक्ट जावंक ना. सो तो तेंच्या नदरेन हाडलो आनी प्लस तेंकां विचारलें की बेस्ड ऑन दॅट तुमी कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणून. सो आयज आमी तेंकां सगळे कावन्सिलान युनानिमसली तेंकां सांगला की तुमी हे वॉल बेगींतल्या बेगीन ही मोडपाक जाय म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि मुझेब शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तामिळनाडू लागसारच्या उण्या दाबाच्या वाठाराचो परिणाम देशातल्या हेर वाठारांनी जाणवपाक लागिल्ल्यान फुडल्या 48 वरांत गोंयांत गडगडाचो पावस आनी वादळी वाऱ्याची खर शिटकावणी आसा. बुधवारा व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान दोनूय मालांनी कांय कडेन वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. वीज पडपाची शिटकावणी ना, पूण अजूनय लोकांक सुरक्षीत रावपाचो सल्लो दिला. वादळी वाऱ्या वेळार झाडां सकयल आलाशिरो घेवप टाळचे असो सल्लोय हवामान खात्यान दिला. पावस पडून लेगीत तापमान स्थिर उरतले. चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. चड आर्द्रतायेक लागून ते प्रत्यक्षात आसा ताजे परस चड गरमी आसतली. देखून हायड्रेट रावप चड गरजेचें. फुडल्या 48 वरां गडगड्याचो पावस, खर वारें येवपाची शक्यताय. गोंयांत येल्लो अलर्ट. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. चडावत आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चायची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.